पंचायत वेंचणुके खातीर मतदान. उत्तरेत चडशा सुवातींचेर फुडले कमळ. चडशा मतदारसंघांतल्यान भाजपाचे उमेदवार आयले वेंचून. सांताक्रूज मतदारसंघांतल्यान आरजीच्या उमेदवारान मेळयले जैत. आपाक उत्तरेत खावची पडली हार. सोमारा राज्यात जिल्लो पंचायतीची जाली मतमोजणी. दक्षिणेत लोकांनी हात सोडून फुलयले कमळ, जाल्यार आरजीपीचे खाते उगडूंक नाशिल्ल्यान खावची पडली हार. बर्ज बाय रोमियो लेन क्लबाचो अबकारी परवानो मेळोवपा खातीर लुथरांनी वापरिल्ली भलायकी केंद्राची बोगस एनओसी. लुथरा भावांच्या जीएस हॉस्पिटॅलिटी कंपनी आड म्हापशें पुलिसांनी केलो गुन्यांव नोंद. फुलामळ गांवडोंगरी काणकोणा वाठारांत घरचो वाद पावलो. जीवघेणो हल्ल्याचेर आपल्याच चुलत भावाचे तकले लोखणाचे रोड आनी कोयत्यान हल्लो केल्ल्यान तरणाटो गंभीर जखमी. हडफडे बर्ज बाय रोमियो क्लब प्रकरण. सौरव आनी लवरव लुथराक म्हापशेच्या न्यायालयान 4 दिसांची फार्मायली बंदखण, जाल्यार अजय गुप्ताक दिली 11 दिसांची न्यायालयीन कोठडी. आनी आतां खबरो विस्ताराक. डिसेंबराक जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर मतदान जाल्ले. सोमारा मतमेजणी जाली. जिल्लो पंचायत वेंचणुकेत सत्ताधारी भाजपान वर्चस्व दाखयलें. भाजपान वट्ट 29 जागा जिखल्यो. भाजपान उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत बाजी मारली. उत्तरेत 18 जाल्यार दक्षिणेत 11 जागा भाजपान मेळ्ळ्यो. ताचे फाटोफाट काँग्रेस 10, मोगो 3, गोवा फॉरवर्ड 1, आरजीपी 2, आप 1 आनी 4 अपक्ष वेंचून आयले. जिल्लो पंचायत वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर दक्षिण गोंयांत पक्षां मदीं बरीच लढत चालू आशिल्ली. दक्षिणेत भाजपाचे 12, काँग्रेसीचे 8, एमजीपीचे 2, गोवा फॉरवर्डाचो 1 आनी अपक्ष उमेदवारां 2 पळोवपाक मेळ्ळी, जाल्यार आरजीपीचे दक्षिणेत खातें उक्तें करपाक तांकां अपयश आयलें. जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर राज्यात 70.81% मतदान जाल्ले. 50 मतदारसंघातले 226 उमेदवारांचे नशीब शेनवारा मतपेटयेत सीलबंद जाल्ले. सोमारा मतमेजणी जाली. दक्षिणेत भाजपाचे 12, काँग्रेसीचे 8, एमजीपी 2, गोवा फॉरवर्डाचे 1 आनी अपक्ष उमेदवार 2 पळोवपाक मेळ्ळे, जाल्यार आरजीपीचे दक्षिणेत खाते उक्ते जावंक नाशिल्ल्यान आरजीपीक हार खावची पडली. दक्षिणेत आदी सावन काँग्रेस पक्षाचो बालेकिल्लो आसा आनी आतां जिल्लो पंचायत वेंचणुकेत दक्षिणेत भाजपाचे उमेदवार जैतिवंत जाले, जाल्यार अपक्ष उमेदवारांचे मजतीन भाजपाचो बावटो हुपपाचे निश्चित जाला. ही वेंचणूक येवपी विधानसभे खातीर सेमीफायनल आशिल्ल्यान आमदार मंत्र्यांनी लेगीत नेटान उमेदवाराचो प्रचार केल्लो, पूण दक्षिणेत लोकांनी कमळ फुलोवपाक भोवमतान कौल दिलो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.
बर्जबाय रोमियो क्लबा खातीर अबकारी परवानो मेळोवपा खातीर कांदोळे भलायकी केंद्राची लुथरा भावांनी बोगस एनओसी वापरिल्ली. ते खातीर लुथरा भावांच्या GS हॉस्पिटॅलिटी कंपनी आड म्हापशा पुलिसांनी गुन्यांव नोंद केलो. सध्या लुथरा भाव पुलीस कस्टडीत आसात. फुलामळ गांवडोंगरी काणकोण वाठारात घरचो वाद जीव घेणे हल्ल्याचेर पावलो. 23 वर्सां पिरायेच्या एका तरणाट्यान आपल्या चुलत भावाच्या तकलेर लोखणाचे रॉड आनी कोयत्यान जीव घेणो हल्लो करून ताका गंभीर जखमी केलो. ताचेर हॉस्पिटलांत उपचार चालू आसा. जाल्यार काणकोणच्या पुलिसांनी कागाळ नोंद करून फुडलो तपास चालू केलो. अरे मला या तर भावा मग गेल्या तू कोयती घेऊन मरे राव हा सकाळी कितें जालें 11:30 सुमार उल्हास नायक म्हणटा आमगे रायडींग येयलो. तेगे रेड सांडलो म्हणल्यार आमगे मशा तेणें येवन पळयलो जाल्यार आमगे मशींतल्यान ना. मागीर कितें म्हणून पावलो तो बॉम्बो जर तेजें घर खंय काडून पावलो. तशें म्हाजो भाव आनी उल्हास ते काडले आनी ते भाव ताका दाखोवपाक गेलो उल्हासाक तेजें घर खंय तें दाखोवपाक गेले कडेन ते दिपक म्हणटा तेणी मधूचो फोन काडून गेलो. तूं हिंग कितें तेज्या वांगडा दाखोवपाक येयलो म्हण आमचें घर कितें दाखोवपाक येयलो अशें म्हणलें आनी मोबायल काडून गेलो. मोबायल काडून घेतकीर मधू काडलो तो उल्हास थिंगाच रावलो. मधू काडलो आनी सकयल येयलो म्हाका सांगपाक अशें अशें जालें म्हणून पावलो. आपूण वयर गेलो आपल्या दिपकान मोबायल काडून गेलो. मोबायल काडून घेतल्यार बरें हांव विचारता म्हणलें हांव गेलो मागीर वयर परतून जाल्यार दिपक म्हणलें भायर यो भायर म्हणल्यार भितर ते आंगणा आहलें थंय भायर यो म्हणलें दिपक आतां मधू मोबायल कित्याक काडून घेयला तो मोबायल दी म्हणलें कळटा काणू ना आपूण दिना म्हणून पावलो तूं जाता तें कोण पावलो आपूण मोबायल दिना. ओके म्हळ्यार मोबायल हे उलयता तोंडा तोंड जाता तेंगे बॉम्बो जोरे आनी जानू जोरे दोगांच्यांनी आनी दिपकान लागून तिगांचे अटॅक केले मागे भावाचेर. तुका हे गेले पारय आनी कोयती आनी हातीचेर घाय गेलो तेजी तकली फोडली भावाची पुराय डॅमेज आनी हिंगाय तोक मारले दोळ्या कडेन आनी अशें करून जालें. तेजे नंतर मागीर आमी कंप्लेंट केले 102 फोन केलो. तेजे नंतर मागीर हॉस्पिटल आलो काणकोण हाडटकीर मागीर काणकोणसान ताका मडगांव वयलो. इंग्लंडा मडगांव सात GMC धाडला आनी तो सिरियस आसा फूल. कंप्लेन रजिस्टर केली हय कंप्लेन आनी तेजे नंतर म्हाका हांव मडगांव म्हणल्यार हांव बी गेलो परतून मागीर तेजे नंतर टर्न मारला मागीर परतून येयलो. म्हाका ते PN फोन केलो PSN तूं कंप्लेंट बरोवपा यो म्हणून पुलिसांक ते भाशेन मागीर कंप्लेंट दिली आनी ते आतां रजिस्टर करता कंप्लेंट. ओके नांव कंप्लेन कोणाचेर केलें दिपक जोरे बॉम्बो जोरे आनी जानू जोरे 3 जाणांचेर. फुलामळ गांवडोंगरी न्हू हय फुलामळ गांवडोंगरी. तेंच्यान असं मारला की सामको आनी कोणा अशें आनी मुखार जावपा न्हू अशें आनी वयल्यान वॉर्निंग दिला तुका जित्त मारतलो म्हणल्यार मारतले म्हणून 100% मारतले तो लास्टा वयल्यान सांगता अटेंड म्हणा तेंचे कित्याक तेंचे करेक्ट एक्शन जावपा जाय. जाते कर तुमकां मारतो म्हणल्यार मारता. आज मागीर भावा मारला फाल्यां म्हाका मारतले ते आनी आमी एकले कामां वचपाचे भुरगे आमी भाव तेंगे अशें करून कोयती तुमची आज मारपी बापोल भावत न्ही बापूल भाव ते कित्या पयलीं वाद कित्या लागून वाज काय ना गोरवां बिरो एकामेका वयता अशें वाज ते करत रावतात. तेंगेली गोरू ते सोडून गेले सांगले तांकां तेंगे मोशी आहा ते गायी आहा ते आमी सांगता बाबा तुमगे आमगे पाड करता सो तुमी बांदून दवरात जाता ते कर म्हणटा ते कंप्लेंट करता आमगे जाता ते कर दादागिरी उलयता दादागिरी करता सद्या आख्खे आमगे गांव फुलामळाचे गांव आहा पळय फूल तितून फूल दादागिरी करता ते तिगून ठिकाणी दादागिरी आज दादागिरी करून लास्ट म्हाज्या भावा तेंच्या मारलो आज. आतां पळय आमी सुद्दां सेफ ना भुरगे आमी पासून सेफ ना फाल्यां कडेन सुटले आनी कितें केलें तेंचेर तेंकां मनीस सेफ ना जे पर्यंत मागे भाव हे जाले शिवाय तेंकां सोडप ना. आमी कितें करपाक मागे भाव रिकवर जायना ते पर्यंत आतां हँड फूल फ्रॅक्चर हँड काय यूज जायना ते गेलो आनी तसोच आतां फूल मायंड फूल तेजे फूल मारून पारे मारून खंय मारून काबार करून दवरला न्युरोलॉजिकल टेस्ट करपा ते पयलीं आतां कितें तेगे कितें जातलें आमकां खबर ना मेंटल बी जातलो नाल्यार कितें काय खबर ना. अशें करून मारताय ते पयल्यार आनी आमगे गांवां रावप ना खंय तरी पळोवन वचून फुलामळ कितले लोक आहा तुमगेलो म्हळ्यार आतां आमगे आमगे 9 घरां आसा 9 घरां तुमगे घरां भितर झगडे बापोले आनी तुमगेले हय बरें. अडफडेच्या बर्जबाय रोमियो क्लब उजो लागपाच्या ह्या घडणुकेच्या प्रकरणात गोंय पुलिसांनी अटक केल्ले सौरभ आनी गौरव लुथरा ह्या दोगांकूय म्हापशेच्या न्यायालयान अतिरिक्त 4 दिसांची पुलीस बंदखण फर्मायल्या. ह्या प्रकरणात आनीक एक दुबावीत अजय गुप्ता हाका 11 दिसांची न्यायालयान बंदखण दिला. बर्जबाय रोमियो क्लबाक लागिल्ल्या उज्यात 25 जाणांक मरण आयिल्ले उपरांत सौरभ आनी गौरव लुथराक
ते दोगूय जाण थायलंडाक पळून गेल्ले. उपरांत तांकां गोंय पुलिसांनी ताब्यांत घेवन अटक केल्ली. ह्या प्रकरणात गोंय पुलिसांचो फुडलो तपास चालू आसा. सांकवाळे जिल्लो पंचायतीच्या वेंचणुकेक भाजप उमेदवार सुनील गांवसका जैत मेळिल्ल्यान मंत्री माविन गुदिन्हो हाणें ताका परबी भेटयली. विरोधी पक्षान लोकांची दिशाभूल करपाचो यत्न केलो, मात लोकांनी भाजपाचेर विश्वास दाखयलो. देखून 2027 वर्साच्या वेंचणुकेक भाजपाक जैत मेळटलीच असो विश्वास ताणें ह्या वेळार उक्तायलो. For me, it was a foregone conclusion thanks to all my कार्यकर्तास who worked not only in Chikalim, त्यांनी दोन्ही वाठारांत काम केले आणि तेजो हो निकाल मेळ्ळो आसा. हांवें सुनीला सांगिल्लें तूं चिकालीम बिलकुल तुका टेन्शन घेयनाका, फकत जुवारी नगर आनी सांकवाल पळय म्हणून. पण आमकां दोन्ही कडेन लोकांचो बरो प्रतिसाद मेळ्ळो आसा, बरो सपोर्ट मेळ्ळो. हांवें कितें दाखयता, दिस इज अ वोट फॉर डेव्हलपमेंट, दिस इज अ वोट फॉर डबल इंजिन गव्हर्मेंट आनी ट्रिपल इंजिन गव्हर्मेंट. म्हणजे तिलाय काम करतले. तिला सेंट्रल गव्हर्मेंट लेड बाय श्री नरेंद्र मोदीजी, डॉक्टर प्रमोद सावंत हियर अलॉंग विथ हिज कॅबिनेट, आणि तेच भशेन सगळे जिल्हा बॉडी काम करतले. आणि हांव समजता ही एक सगळी व्हडली विक्ट्री आसा. आणि हे फाटी आमचे कार्यकर्ता मुद्दम सांगता, आय वॉन्ट टू मेक स्पेशल मेन्शन ऑफ चिकारी पंचायत. आमचो सरपंच आसा कमला प्रसाद यादव, ऐश्वर्या कोरगांवकर आसा डेप्युटी सरपंच, बाकी सगळे मेंबरांनी काम केला. आमचो सरपंच तो तरी कोडतालीं पडटा, तेणेय काम केलें. आमचो संकल्प महाले आणि अरुण नायक, त्यांनी सगळे कडेन भोंवताले. संचित जो मंडल अध्यक्ष आसा तो तरी सगळे कडेन भोंवतालो. जयंत जाधव जो आमचो प्रभारी आसा तेणेय तेजो योगदान दिवन सगळे कडेन भोंवन सगळे लोकांक एक केल्ले आसात. ही भाशी गिरीश पिल्ले जे आमचे कॅन्डिडेट थिंगा आशिल्ले, आणि तेजो व्हडलो हात आसा कित्याक तेणें फूल बॅकिंग दिले एक्चुअली. आणि डेरेक जो आमचो डेप्युटी सरपंच आसा सांकवाळेचो, तेणेय फूल आपले योगदान दिले. बट आय कॉल इट अ विक्ट्री ऑफ कार्यकर्तास. हांव तरी एक 4-5 मिटिंगे गेलो आसतलो घरा कडेन सोन कोऑर्डिनेट करून. आय वॉन्टेड टू टेस्ट, म्हणजे आमचे सेमी फायनल कशे, म्हणजे कोच कसो एक प्लेयरा घालता आणि मागीर पळयता कशें जाता ते दुसरे फावटी फायन ट्युनिंग करपाक. हेजेर एक सिद्ध जाता जे तरेन लारां कशी येयला आमकां सपोर्ट. 2027 दुसरे सारखे व्हांवन वयतले. जेन्ना आमी उलयता, आमी काम करता आणि कामाचे बाबतीन डेव्हलपमेंट खऱ्यांनी लोकांक दिसता दोळ्या फुडें. ते लोक कितें म्हणटा, कांयच काम करूना. आणि थोडे जे एक्चुअली धर्माचे जाग्यार रावन व्हडले लेक्चर भाशणां दिता. चिकले कोण तो म्हणजे धर्माचो मनीस, हांव नांव काडना, तेजें नांव सुद्दां काडपाचें न्हू. तो हाऊस टू हाऊस गेलो कॅम्पेन करपाक काँग्रेसी लागून. हेच भाशी रिबेल जे आमचे आसा, जे कोण तिकेट मेळोना, तेणी काम एगेन्स्ट केले अच्युता बरोबर. आणि ऑफिशियल बीजेपी कॅन्डिडेट सुनील गांवस, अनऑफिशियल बीजेपी कॅन्डिडेट म्हणून सांगताले. का पार्टीन हांव देव बरें करूं म्हणटा दामू नायका, तेणे ताका एक्सपेल केलो. माझ्या विक्ट्रीची फुल क्रेडिट वयता आमचे डॉक्टर चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत, तशेंच आमचे बीजेपीचे प्रेसिडेंट दामू नायक सर, आणि सगळ्यांत चड क्रेडिट वयता आमच्या मोविन सराक आणि सगळ्या माझ्या कार्यकर्त्याक. तेंच्यांनी हार्डवर्क केलो आणि हार्डवर्क आयज आमकां वोटाच्या माध्यमातून आमकां दिसून येयलें की सगळे लोक आमच्या वांगडा आसले. आणि हांव म्हाजें जें विजन आहा तें हांव विजन पयलींच्यानच आहा की डेव्हलपमेंट, आणि हांव तें डेव्हलपमेंट जितलें डेव्हलपमेंट हांव करूं शकता तितलें करतलो. आणि हांव सगळ्यांक म्हाज्या जे वोटर्सांक जेन्ना सगळ्यांनी ज्या लोकांनी म्हाका वोट केला तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आणि डेफिनेटली हांव काम करीत आसतलो. सोमारा जिल्लो पंचायत वेंचणुकेचो निकाल जालो. ह्या वेंचणुकेच्या निकालात उत्तर गोंयांत भाजपान चड सुवातींचेर बाजी मारल्या. भाजपाची उत्तर गोंयांत 18 सिटां आयल्यात. काँग्रेसीच्या 2 उमेदवारांनी शिरसय आणि हळदोणा मतदारसंघांतल्यान जैत मेळयले. सांताक्रूज आणि सांत लॉरेन्स मतदारसंघांतल्यान आरजीपीच्या उमेदवारान गोल मारलो. शेनवारा 20 तारखेक जिल्लो पंचायत वेंचणूक जाल्ली. 2020 वर्साचे तुळेंत अंदू वर्सा चड मतदान जाल्लें.
पुराय गोंयांत जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर 70.81% मतदान जाल्ले. सोमारा जिल्लो पंचायत वेंचणुकेचो निकाल जाहीर जालो. उत्तर गोंयांत भाजपाची 18 सिटां आयल्यात, आरजीपीची 2 जाल्यार काँग्रेसीची 2 सिटां आयल्यात. तशेंच अपक्ष म्हूण 2 उमेदवार वेंचून आयल्यात. आपान उत्तर गोंयांत खातें उक्तें करूंक नाशिल्ल्यान तांकां पयलींच हार खावची पडली. शिवोले, कलंगूट, सुकूर, रईश-मागुश, ताळगांव, चिंबला, खोर्ले, लाटंबारसे, कारापूर सरवण, मये, होंडा, केरी, नगरगाव, धारगळ आनी हेर मेळून वट्ट उत्तर गोंयांतल्यान 18 मतदारसंघांतल्यान भाजपाचे उमेदवार वेंचून आयले. हळडण आनी शिरसय मतदारसंघांतल्यान काँग्रेसीक जैत मेळ्ळे. तशेंच अपक्ष 2 उमेदवार वेंचून आयल्यात. जाल्यार सांताक्रूज आनी सांत लॉरेन्स मतदारसंघांतल्यान आरजीपीन गोल मारलो. जाल्यार मोर्जे मतदारसंघांतल्यान मोगोचो उमेदवार वेंचून आयलो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कारापूर सरवण झेडपी मतदारसंघात भाजपाचे महेश सावंत वेंचून आयल्यात. महेश सावंत हे सेगीत दुसरे फावट झेडपी म्हणून वेंचून आयिल्ले आसा. 1744 मतांनी आघाडी घेवन ते वेंचून आयले. हेजे हांव अभिनंदन करता. खरोखरच कडेन सगळ्या जेडपीचे नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा भयंकर काम केल्लें आसा आनी ताज्यो स्किमी ताजे जे येवजण गोंय राज्या खातीर आमी तेणें केल्ले आसता तेजें यश आसा. म्हजें घर ही योजना ही तर खरोखर कटकटीची आसलेली. आमी लोकांक कांय खबर नासली की ती घरां आमी आमचीच अशें म्हणीन, पूण कागदाच्या दृश्टिकोनान जेन्ना तेजेर कंप्लेन जाताली तेन्ना ती घरां म्हणून वयताली. ती तेणें खरोखरच ही येवजण सक्सेस करून दाखयली. हांव तेज्या खातीर पयल्यान पयलीं आमचे यंग आनी डायनॅमीक मुख्यमंत्री प्रमोदजी सावंत हेचे धन्यवाद म्हणटा आनी तेज्या खातीर हे भरघोस यश आयज म्हाका मेळ्ळ्या. तशेंच आमचे आमदार हेंच्यांनी आमचे कश्ट त्रास काडून आमचे खातीर योगदान बरें दिलां तेज्या खातीर. तशेंच आमचे कार्यकर्ते जे रात दीस काम केले आनी जेवनासतना खायनासतना जे काम केलां तेज्या बद्दल हांव तेंचे कार्यकर्त्याचे धन्यवाद म्हणटा. आनी आतां हे 8वें म्हाजें इलेक्शन तें पार जाल्ल्या 6 फावट पंचायतीन आनी दुसरे फावट झेडपी जालो. हेजे सगळे श्रेय आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक, मुख्यमंत्र्यांक, सगळ्या आमदारांक बीन वयता आनी इतले जिद्द वयता. हांव इतकें सांगून म्हाजें सगळ्यांची नदर लागून राविल्ल्या लाटंबरचे मतदारसंघातल्यान भाजपाचो उमेदवार विजयी जालो. ते प्रतिस्पर्धी उमेदवारा परस 893 मतां चड घेवन विजयी जाले.
गव्हर्नमेंट सर्वंटाक आणि आमचे सगळे कार्यकर्ते आणि सगळे आमचे जे हितचिंतक वोटर आले त्यांचे पहिले सगळ्यांचे धन्यवाद म्हणटा आणि त्याच्याबरोबर भारतीय जनता पार्टीने आयज विश्वासान तिकीट दिली. आयज आमचे मुख्यमंत्री मानाधिक तसेच कार्याचे अध्यक्ष बिचोले आमचे अध्यक्ष आणि मानाधिक आमदार यांच्या सगळ्यांच्या सहकार्याने आयज हांव विन जालो. सगळ्यांचे पहिले धन्यवाद म्हणटा. कितक्या वोटांनी एक्झॅक्ट तुका सांग शकना पूण अंदाजे 900 वोटांनी सुमार विन जाला. 900 इशांनी विन जाला. आणि त्याचबरोबर सगळ्या प्रायसवाल्यांक स्वातंत्र्यवीर सावरकर हे भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यातले एक वादग्रस्त व्यक्तिमत्व आशिल्ले अशें मत गोमंतक दिसाळेचे संपादक संचालक राजू नायक हाणें उक्तायलें. स्वातंत्र्यवीर सावरकर विचारदर्शन ह्या ग्रंथखंडाच्या प्रकाशन सुवाळ्यात ते उलयताले. पुण्याच्या हर घर सावरकर समिती आणि भारत विकास परिशदे वतीन आयतारा दिवचले हो प्रकाशन सुवाळो घडोवन हाडिल्लो. ह्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हणून आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये, खासा सोयरे म्हणून आमदार प्रेमेंद्र शेट जाल्यार मुखेल वक्ते म्हणून ग्रंथाचे संपादक साहित्यिकी सावरकर हजर आशिल्ले. सावरकर जसे सगळ्या लोकांना पचण्यासारखे नाही, ते संघालाही पचत नाही, भारतीय जनता पक्षाला काही पचत तर अगदीच पचत नाही. त्यामुळे काही वर्षापूर्वी जेव्हा सावरकरांवर खूप टीका विरोधक करत होते त्यावेळी पार्लमेंटमध्ये वाजपेयींनी केलेलं भाषण तुमच्या सगळ्या अनेक लोकांनी पाहिलं असेल की सावरकरांबद्दल त्यांनी जे काही काम केलं त्याच्याबद्दल तुम्ही भाजपला जबाबदार धरता, परंतु हे जबाबदार धरणं चुकीचं आहे. कारण त्यांच्यामध्ये आणि आमच्यामध्ये अनेक मतभेद होते असं सांगण्याचं धारिष्ट त्यावेळी वाजपेयी दाखवलं आणि ते सत्य आहे. भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यातील एक वादग्रस्त व्यक्तिमत्व म्हणून सावरकरांना पाहिलं जातं, पण त्यांचा त्या अनुषंगाने अभ्यास झालेला नाही. तर त्यांचा अनेक राजकीय दृष्टीनेही त्यांचे गांधी संबंध, त्यांचे टिळकाविषयीचे त्यांचे विचार, भारतीय स्वातंत्र्य लढा अशा अनेक दृष्टीने महत्वाचं. त्याच्यामध्ये आणखी एक पुस्तक आहे ते विज्ञाननिष्ठ. त्यांची विज्ञाननिष्ठा एवढी प्रखर होती की अनेक आजच्या राजकीय हिंदुत्वाला संदर्भात अनेक लोकांचे पसणार नाही, त्यांचे या संदर्भातील विचारही लोकांपुढे गेले. त्यामुळे मी आता सावरकरांच्या सर्वांकडून नातू इथं उपलब्ध आहेत त्यांना मी म्हटलं की सावरकर आज जर हयात असते तर काय झालं असतं, त्यांचा आणि भाजपचा संघर्ष झाला असता का, आजच्या हिंदुत्वनिष्ठ लोकांची त्यांचा वाद झाला असता का, आणि गोव्यात जर ते आले असते तर काय झालं असतं. ज्या पद्धतीनं गोव्यामध्ये जी वेगवेगळी रिपब्लिक तयार झालेली आहे, कलंगूट बागा रिपब्लिक असं आम्ही म्हणतो, काही आठवड्यापूर्वी गोव्यामध्ये जो काही जळीत कांड झाला त्याच्यामध्ये 29 लोक गेले आणि त्याची जबाबदारी अजून कोणी घेत नाही. तिथं जो संपूर्ण नंगाना चालू आहे तो भारतीय संस्कृतीला काळीमा फासणारा आहे. त्यावर सावरकर पोटतिडकीनं बोलले असते आणि त्यांनी राजकीय, मी तर असं म्हणेन 2 दिवसापूर्वी आम्ही गोवा मुक्तीचा जवळजवळ 64वा मुक्तीदिन साजरा केला आणि ते जर गोव्यात आले असते प्रमुख पाहुणे म्हणून तर त्यांनी दुसऱ्या मुक्ती लढ्याची हाक दिली असती. हल्ली कोणाक खरे उलयना आणि खरे उलयले कोणाक आवडणारय ना, खूप कमी आसा. आज सगळीकडे कशें आसा न्ही, उलोवपाकय डुप्लिकेट आणि करपाय डुप्लिकेट ही वृत्ती चललेली आसा. सो त्यामुळे कशें जालां, त्यामुळे ही समाजाची खंय तरी दिशाहीन जाला आणि मागीर प्रत्येक जाण एकामेकाचेर बोटां, राजकारणी मारता, हाचेर एडमिनिस्ट्रेटराचेर, ऑफिसर मारता, लोकांचे लोक मारता, राजकारणाचेर अंदाजबंदी जाल्ली आसा.
आणि हे हांव पब्लीक मत मांडटा, हाचेर हांव पब्लिकली मांडटा, हाचेर हांव कांयच फाटी वचचो ना. आणि आता सगळे जण कारणीभूत आसा, तुम्ही आसा, हांवूय तितकोच आसा, हितून हांव काय कमी ना, सगळे जण आसा. आणि सगळे जण कित्या खातीर जाता खबर आसा? स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचे विचार घेवपी जर आज विचार ग्रंथाचे प्रदर्शन असता जाल्यार हो हॉल आज खसाखस भरतलो आसलो. मी असं बोलू इच्छितो की आपण सर्व इथं बसलेले सगळे नागरिक वीर सावरकरांचे भक्त आहात. देशप्रेमाची ज्योत ज्या व्यक्तीनं आपल्या देशात चालू ठेवली आणि लोकमान्य टिळकांच्या मार्गदर्शनाने आपल्या देशात स्वातंत्र्याचा लढा उभारला. अनेक हालअपेष्टा त्यांना भोगाव्या लागल्या. हे आशिल्ले 10 AM बुलेटिन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV. थोड़ा ब्राइट और थोड़ा, इससे भी ब्राइट होगा आपका फ्यूचर अगर आप चुनते हो पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा, गुजरात. श्री शांतादुर्गा फातर्पे कन्नीची वर्सुकी जात्रा 21 डिसेंबर ते 24 डिसेंबर 2025 मजगती जावपाची आसा. तेन्ना सगळ्या भक्तांनी आपल्या इष्ट परिवारा सहित जात्रेक उपस्थित रावन श्री शांतादुर्गा फातर्पे कन्नीचो आशीर्वाद घेवचो अशें आवाहन देवळाच्या समितीन केला. जात्रे निमतान 4 दीस भरगच्च कार्यावळींचे आयोजन. तिसऱ्या दिसा सकाळी श्रींक महाअभिषेक घालतले. 10 वरांचेर शिबिकोत्सव, आरती प्रसाद जाले उपरांत 2 अंकी कोंकणी नाटक यो घर तुमचे सादर जातले. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. गोंय सरकाराच्या जोड पालवान गोमंतक